उदकाची मेन पायपलायन फुटिल्ल्यान सांताक्रूज, सांतांद्रे आणि ताळगावच्या कांय वाठारांनी काल सावन उदका पुरवण ना। भाटल्यांत सिवेजीची पायपलायन घालतना उदकाची लायन फोडिल्ल्यान लोकांचे हाल। ते भायर उदकाचो प्रेशर आशिल्ल्यान लोकांच्या घरांनी उदक घुसले। कितले दिसूच जाले भाटल्यांत सिवेज लायन घालपाचें काम चल्लां। मागीर उंचान फोडपाची तेंकां ड्रॉइंग आहा इंजिनियरा कडेन आनी त्या ड्रॉइंगा प्रमाणे वयता ते केन्ना एक पाट कितें फातर तर मदें आसत न्हू जाल्यार तो तेन्ना पायप फुट्टा आनी प्रॉब्लेम जाता। खूपदा अशें जाता एक्चुअली हय जाता हिंगा सांताक्रूज येवपाट जालो PWDचो हें नासता हांगा तर तेंचे हें करता तेन्ना आसता मात कितें जाता न्हू तेंगेडे ड्रॉइंग आहा मात कितें एक पाट फातर आसता फातर कितें आसता JCBन जेन्ना काडटा न्हू तो फातर ते पायपाक लागून एक पाट पायप डॅमेज जाता। सो आतां कोणी डॅमेज करता केला पळय तेजेर तुमी कारवाय बीन करतले तेंकां हांवें विचारलां आतां डिपार्टमेंटान कितें जालां केअर घे सांगलां असलें जावं उपकारना असलें जावं म्हणजे आमच्या आजरांनी लोकांक त्रास जाता अशें जावं उपकारना म्हणून आतां तेणें म्हाका सांगलां ते केअर घेता ते आनी ह्या फुडें सारको केअर घे म्हणून सांगलां की JCB तो ड्रायव्हर आहा तेणें सारको केअर घेवंक जाय। सद्या डॅमेज जाला तेजें ना डॅमेज जाला तें मिस्टेक जाल्या थिंगा आतां विचारल्या ते दिसपान तो कितें म्हणटा थिंगा फातर आहलो पणटाना आनी त्या फातराक लागून ते पायपलायन फुटले तशें जालें। आनी हे सायट कंडिशन सामकें डिफिकल्ट आसा। हांगसर गॅस लायन आसा, फायबर केबल आसा, मागीर इलेक्ट्रीक हाय टेंशन हें आसा केबल आसा। खूब त्रास जाले काम करतना हे तरी पण आमच्या लेबरांनी सामकें वॉर फुटिंगाचेर काम घेतलें रातभर काम केलें अजुनूय चालू आहा मदीं आमी स्टॉप सुद्दां घेवना ल्हानपर्यंत लोकांक सगळ्या उदक जाय। आनी जेंकां काल उदक नाशिल्लें तेंकां तुमी सोय केल्ली उदक ना तेंकां आमी एक सेट केल्लो आहा नंबर दिल्लो आहा आमगेल्या ऑफिसान आनी टँकराक एक मनीस बसयल्लो आहा जशें जशें आमकां रिक्वेस्ट येता तशें आमी टँकर धाडीत आसा। पण हे काल 5:30 जाल्ले आसा लोकांक सगळ्यांक उदक आसा तरी पण कोणा ना तेंकां आमी टँकर हें केले धाडले। DID सुपर मॉमची जैतिवंत वर्षा बुमराक गोंयांत लोकांनी येवकार दिलो। हरियाणाची दिसवड्यार काम करपी ती कामगार पुताच्या फुडाराक लागून ती दीस रात धडपडटा। DID सुपर मॉम सर्तीत तिका सगळ्यांत बरो तेंको खंय गोंयच्यान मेळ्ळो। एअरपोर्टार येवकाराक फॅन्सांची गर्दी। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं मेरे बेटे के लिए कुछ कर पाई हूँ और ये मौका दिया मुझे ZTV और DID सुपर मॉम ने और मैं उनका दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है और वहाँ पे जब मैं थी तो ये भाई है मेरे इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे तो इनका भी जितना मैं शुक्रिया करूँ उतना कम है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रॉफी है ये आप सभी की है मेरी अकेली की नहीं है क्योंकि आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने मुझे तो दिल से सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप अपने पहले सपने बनाइए और उन सपनों को पूरा करने का एक और सपना होता है उसको स्टार्ट कीजिए उसको शुरू कीजिए। जब तक आप सपने नहीं बनाएंगे वो पूरा नहीं होंगे तो पहले सपना बनाइए और कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए अगर आपको नहीं हो रहा है आपसे तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए आपको अपने आप आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वर्षा ऑडिशनाक येयल्लें न्हू फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें टॅक्स चोयलें त्या दिसाक सावन हांवें म्हणलें हें विनर आसतलें हें म्हज्या मनान आसतलें भुरग्याक लागून एक स्वपन चोयलें आनी तें पुरी केलें म्हणून आनी हांव खूब हॅप्पी वर्षाची। गोवा डेरी लंपी व्हायरसाचेर नजर दवरून आसा। दूधकारांनी गोठ्यांनी नितळसाण राखची मुस्का आनी जळारां शक्य तितली कंट्रोल करची म्हूण डेरीच्या अध्यक्षाचो उलो। लंपी व्हायरस कसो पाताळटा ताचेर खंय खासा पुस्तिका आनी म्हायती पत्रकां दूधकारांक दिल्यात। गोंयांत सध्या हो रोग 8 गोरवांक बादला 15 दुबावीत चडश्यो केशी फोण्या। हे मेजर प्रॉब्लेम आसा हो बारीक प्रॉब्लेम ना मोठो प्रॉब्लेम तो आनी जसो तो भायर स्प्रेड जाला तसो गोंयांत जावचो न्हू म्हणून आमगे मनांनी मातशें अलर्ट रावपाक जाय। खंय केसी आदळ्या घेवन इन्फॉर्म करपाक जाय बाबा अशें जाला तेजेर आमगे डॉक्टर पर्सनली वचोन बाबा आम प्रिकॉशन कितें घेवपाक शकता कितें ट्रिटमेंट घेवपाक शकता वॅक्सिनेशन केलें काय ना कितें हें डिटेल सगळी इन्क्वायरी करून तें प्रिवेंशन घेवपाक जाय। आनी मेन म्हळ्यार फार्मरांनी तें जळारां हें आहा तांकां तें प्रिकॉशन घेवपाक तेजेरूच तो मेन स्प्रेड जाता ते ही एक जागृती सगळ्यांक जावपाक जाय।
10वी-12वीचे इंटरनल असेसमेंट स्किमीचो गैरफायदो घेवपी शाळांचेर कारवायेची गोवा बोर्डाची शिटकावणी. कांय शाळा फॉर्मेटिव्ह परीक्षा परत घेवन कांय भुरग्यांचे मार्क्स वाडयतात म्हूण बोर्डा मेरेन प्रकरण पावलां. असल्यानी बाकीच्या विद्यार्थ्यांचेर अन्याय जाता. बोर्ड अकस्मात इन्स्पेक्शन करतलो. खंयची शाळा असल्या प्रकारांत सांपडिल्ली दिसल्यार कारवाय म्हूण बोर्डाचें सर्क्युलर. हायकोर्टाची पंच आनी सरपंचांचेर बडी. कोयरा विल्याची सुविधा ना म्हूण हायकोर्टान मोरजे, हडफड्या आनी राशोल कोलवा पंचायतीक 10,000 फायन मारल्या. प्रत्येक पंचायतीन ही व्यवस्था सुरू करूंक जाय, ना जाल्यार एक्शन जातली म्हूण हायकोर्टाची शिटकावणी. तशेंच कोर्टाचो आदेश पाळूंक ना म्हूण सेंट लॉरेन्स सरपंच आनी उपसरपंचाक वॉरंट. The High Court has slammed Sarpanch and Panch members of those panchayats who have not set up material recovery facility as per the timeline given by the High Court. Terming it a matter of contempt of court, the High Court has ordered the Panch members of 4 panchayats including Morjim and Arpora Nagoa to deposit 10,000 rupees each as guarantee money. The High Court has also issued bailable warrant against Sarpanch and Deputy Sarpanch of St. Lawrence Panchayat. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. मानसिक दुयेंतीक रस्त्यार मारबडय केली म्हूण वास्को पोलिसांनी केस केल्या. पोलिसांनी सौदागर रेन, बसवराज राठोड आनी अनवर कालिगेराक अटक केल्या. काल वास्को एकल्या किडनॅपर समजून जमावान मरासर मारलो. व्हिडिओ बरोच व्हायरलूय जाल्लो. पोलिसांनी व्हिडिओ फुटेजीचे आधाराचेर तिगांक उखल्ल्यात. 1-2 दीस पयलीं वास्कोन एक मोठो बोवाळ पडलो आनी खंय तरी एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागलो की जायते लोक मेळून एक मनशाक मारता आनी बोवाळ घालपाक लागलेले की तो मनीस एक किडनॅप करून फक्त मायनर भुरग्यांक. ताजे मागीर वास्को पुलीस स्टेशन जे आसा तांच्यांनी इमिजिएटली थंय पुलीस धाडले. ते मनशाक उखल्लो. जेन्ना ते मनशाक तांच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो तांकां कळून चुकलें की तो मनीस मेंटली चॅलेंज आसा, मेंटली अनस्टेबल आसा. ताजे मागीर ताका मेडिकलाक व्हरून ताका फर्दर ट्रिटमेंटा खातीर IPSP हातून लॉजूय केल्लो वास्को पुलिसान. काल वास्कोचे PI कपिल नायक हांच्यांनी सांगिल्लें की लोकांनी अननेसेसरी पॅनीक करपाचें न्ही, सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल घालपाचें न्ही. आयज वास्को पुलिसान एक स्टेप फुडें वचून ते व्हिडिओ पळोवन 3 लोकांक आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी तांचेर केस घालून तांकां सद्याक 3 लोकांक अरेस्ट केल्लो आसा. खंय तरी ते व्हिडिओन भितर जे लोक तांकां दिश्टी पडले की जे लोक मेळून ते मेंटली चॅलेंज मनशाक मारताले. वास्कोचे PIन सांगलां, कपिल नायक हांच्यांनी क्लियर कट सांगलां की तुमकां जे अख्खे वास्कोचे लोकांक की तुमकां समज खंय क्रायम दिश्टी पडटा जावं कोणी एक गुन्हेगार दिश्टी पडटा ताका तांच्यांनी खंय पुलीस स्टेशनाचेर हाडचो आनी पुलिसांक दिवचो, बट नॉट टेक लॉ इन हँड्स. कोणी जरी लॉ इन हँड्स कायदो हातान घेत जाल्यार वास्कोची पुलीस खंय तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. सद्याक तरी तांच्यांनी व्हिडिओ वयल्यान 3 लोकांक आयडेंटिफाय करून अरेस्ट केल्लो आसा अंडर डिसेबिलिटी एक्ट. आनी फुडले तपास चालू आसा. ते व्हिडिओ वयल्यान आनी कोण दुसरे लोक आयडेंटिफाय जावंक शकता आनी ह्याच केसीन फुडें अरेस्ट जावंक शकता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. उपद्रवी PFI आनी 4 सहयोगी संघटनांचेर देशविरोधी कारवायांक लागून बंदी. केंद्राची 5 वर्सां बंदी. टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग, कट्टरवाद पातळयतात, आतंकवाद्यांक रिक्रूट करतात म्हूण देशभरांत PFIचेर NIA पोलीसच्यो धाडी. 200 वयर फुडाऱ्यांक उखल्ले. ISISाचे व्हिडिओ, IDचे सामान, 2047 मेरेन इस्लामीक भारत असले साहित्य जप्त. ट्विटरानूय PFIचे 2 अकाउंट बंद उडयल्यात. सुबह बेसिकली वी हैव रिसीव्ड दिस नोटिफिकेशन थ्रू WhatsApp एंड सोशल मीडिया, सो वी आर जस्ट वर्किंग आउट द मोडेलिटीज़. अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो PFI है दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन. तो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. तो इनके मेंबर्स या कोई भी है अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह मतलब इवन अगर वो फ्लैग लेके कुछ भी एनीथिंग इफ दे आर इन्वॉल्व विल टेक एक्शन एज पर लॉ. एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट मेड एनी अरेस्ट बट we are keeping a sharp vigil on the activities of these members as well as sympathizers and associated members. In case if we find that anybody is indulging in any kind of activity, any kind means any kind of activity, we are going to take strict action as per law. जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है. यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है.
PFIचेर बंदी घाल्या उपरांत गोंयांत मोर्चा रॅली आनी कसलोय बोवाळ जावचो न्ही म्हूण वास्कोच्या 7 मुस्लीम फुडाऱ्यांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान पुलिसां वरवीं ताब्यांत घेवन बसोवन दवरले. कांय जाणांक पुलिसां वरवीं उखल्ले, कांय जाणांक आपयले. बोवाळ करचे न्हू म्हण बरोवन घेवन सगळ्यांक पर्सनल बॉन्डाचेर सोडले. फॅक्ट तशें कांय ना, तेमी आतां म्हणलां की अशी बाबा कितें आज तेमी बॅन केला म्हणून फाल्यां समज रस्त्याचेर तुमी हें करत कित्याक बॅन केला बी म्हणून ती क्वेश्चन रेज करीत पूण तेमी आमच्या लागीं ते बरोवन घेतला. आमी तशें केन्ना आमी केला don't have any link with the PFI. Suddenly they called us and told, no, we have this. We are taking preventive measures. It's just a suspicion. Preventive measures they are taking. That there is a linkage with the PFI. Just because there was a suspicion, they held my parties here. और आगे 5-6 पुलिस आगे मुझे अरेस्ट किए, बोलने के चलो सामने बुलाया. हम आकर के पूछे तो मालूम पड़ा कि आज कुछ PFI को बैन किया गया है. तो उसके थ्रू उन लोगों ने हमसे इंक्वायरी की कि आप PFI को जॉइंट हैं, आप मेंबर हैं, जो भी. हमने क्लियरली बता दिया कि हम कोई PFI से जॉइंट नहीं है, हम कोई PFI के मेंबर भी नहीं है. Then Gazette has been published by the Ministry of Home Affairs regarding the PFI activities or the anti-social elements or the spread of the various activities which are illegally being done by them. In that connection only, this is being as a preventive measure. The police are doing all these inquiries. No linkage as such. I have found anything. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. प्रशासकीय कामकाज सुदारूंक कामां वेळार तडीक लावंक शिस्तीचे आनीक एक सरकारी फर्मान. RDAन काडिल्ल्या आदेशांत कामाक ठरावीक मुजत, अधिकाऱ्यांकडेन येवपी फायली, प्रस्ताव, केशींक 3 दीस, सल्लो घेवंक कामाक 7 दीस, बसकेचे मिनिट्स 3 दिसां भितर, कागदाचो वापर उणो, डिजिटल कम्युनिकेशनाक नेट, कागद पाठकोरे वापरप, अर्द मोडटल्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय. लोकांची कामां वेळार जावंक टायम बाउंड डिलिव्हरी. काम करिना त्या सरकारी स्टाफाक घरा धाडप असल्यो शिस्तीच्यो गजाली सरकार चालीक लावंक सोदता. आदी CRSची ऑन काडली. आतां फायली तुंबून उरच्यो न्ही म्हूण आनीक एक फर्मान. प्रशासकी कामकाजात शिस्त हाडूंक ARD खात्याचे निर्देश. कामांची वेळार तड लावंक पारदर्शकता हाडपाचो यत्न. फायली एकेच सुवातेर तुंबून उरूंक जायना. फायली, प्रस्ताव, केशी 3 दिसां भितर तडीक. खात्याच्या पावण्यार फायलींचेर सल्लो अभ्यासाक 7 दीस. उचेले समितीचे मिनिट्स 3 दिसां भितर योग्य ऑथॉरिटी मुखार येवपाक जाय. खंयची जबाबदारी कोणाक त्या मिनिट्सांत स्पश्ट जाय. खर्च उणो करूंक पाठकोऱ्या कागदाचो वापर करूंक जाय. बसकाचे अजेंडा संबंधिताक डिजिटल फॉर्मेटात, प्रिंट ना. शक्य थंय कागदाचो वापर ना, डिजिटल माध्यमांचो वापर. सगळ्या खात्यांचे सचिव, जोड सचिव, खाते मुखेल्यांनी हे निर्देश बारीकसाणीन पाळचे म्हूण परिपत्रक. खात्याच्या सचिवांनी मंत्र्यांक ते विशीं कळोवचें अशेंय नमूद केलां. हे निर्देश पाळिना त्या खाते मुखेल्यांचेर, ऑफिसरांचेर शिस्तभंगाची कारवाय म्हूण ARDची शिटकावणी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पत्रादेवी मोपा नव्या हायवेक शहीद कर्नल बेणीपाल सिंगाचे नाव दितले म्हूण मुख्यमंत्र्याचे शहीदाचे फामिलीक उतर. ताणें हरियाणाचे अंबालांत वचून कर्नल बेणीपालाच्या घरकान्नीचो भोवमान केलो. सरकारा वतीन 10 लाखाचो सन्मान आदार दिलो. जुलमी पोर्तुगीजांकडच्यान गोंयाक मुक्त करूंक कितलेशेच हुतात्मे जाले. कर्नल बेणीपाल पत्रादेवी शहीद जाल्लो. उनके फैमिली ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि पत्रादेवी से जाते हुए जो रोड हमारे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा को ज्वाइन हो जाएगा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि उस रास्ते का भी नाम यानी कर्नल बेनीपाल सिंह के नाम से रखा दिया जाएगा. तो सरकार की तरफ से हमने मान्य कर दिया है कि जो रोड रास्ता वहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने वाला है, उस रोड को कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम दिया जाएगा. ने माता चरणजीत कौर, उनका गोवा सरकार की तरफ से हमने फेलिसिटेशन किया. उनको सर्टिफिकेट ऑफ द ऑनर और स्मृति चिन्ह गोवा सरकार की तरफ से दिया. और हम तो गोवा सरकार तब उनको पेंशन नहीं दे पाए थे गोवा सरकार की तरफ से, तो अभी हमने 1 टाइम उनको 10 लाख रुपीस का चेक उनको सुपुर्द कर दिया. और उनके फैमिली को इससे आगे भी माता चरणजीत कौर को कुछ मदद लगे तो हमेशा के लिए गोवा सरकार उनको मदद करने के लिए तत्पर रहेगी.
जपानची जायका इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारूंक 1.5% जुरान रीण दिता. अपारंपारीक उर्जा आनी वीज खात्याक 2000 कोटी मंजूर करून घेवपाचो यत्न करतलो म्हूण वीज मंत्री सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. रीण फारीक करूंक 25 वर्सांची मुजत, तातूंत 10 वर्सांचो मॉरेटोरियम, कमी टक्क्यान जूर घेवन वेळार पावोवपाक जाय. सुदीन उलयलो. जायकाच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाली. We came to the conclusion that जपान इंटरनॅशनल एजन्सीचे लोन फॉर्मेलिटीज जर आमी पूर्ण केल्यो आसत, DPR जर योग्य हाणें दिलो आसत जाल्यार आमकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक कमीत कमी इंट्रस्टान पयशे मेळटा. And that is the reason I have decided, especially in my department, to get approval in both the department, NRE as well as power department, minimum 2000 crore. आता हो जो रिपेमेंट आसा तो साधारण 25 वर्सां पर्यंत आसा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 years रिपेमेंट आनी पयलीं 10 वर्सां जी आसता ती मॉरेटोरियम आसता. हाजो रेट ऑफ इंट्रस्ट आसा तो 1.5. 31 डिसेंबरा पयलीं कुंकळे देमानी वाठारांत NITचो नव्या कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण करतले. हो कॉम्प्लेक्स 7 लाख चौखण फीट वाठारांत येतलो म्हूण NIT संचालक प्रोफेसर दोतोर गोपाल मुगेरायान सांगले. बांदकाम आनी प्रकल्पाचे मेळून 496 कोटीचो हो प्रकल्प 30 तारखेक 209 विद्यार्थ्यांक कॉन्वोकेशन सुवाळ्याक डिग्री दितले. This convocation, being the 8th convocation, the chief guest of occasion will be His Excellency P.S. Sridhar Pillai, Honorable Governor of Goa, and the guest of honor will be Professor Subhashish Chaudhary, Director of IIT Bombay. We are going to graduate totally 209 students. B.Tech 135, M.Tech 57, and very interestingly, we are going to graduate 17 PhD students. But definitely by December 31st, yes, we will be having a press meet in Kangolim. I'll call you for the press meet on 31st. My DPN is there, Dr. Vasanta. I think he will be supporting this idea. Definitely by 31st of December, we will be having a new campus ready. But in the new campus, the seats will be increased? Yes, yes. Now we have 135 students per. I think we are at 800 students now. श्रीस्थळाच्या शेखर वेळपाचो खून जाला, तो बुडून मरूंक ना. पुलिसांनी ते नजरेन तपास करचो म्हूण श्रीस्थळाचो लोक इशू घेवन काणकोण पुलीस मेरेन पावलो. 5 दिसां फाटीं 31 वर्सां पिरायेच्या शेखराची बॉडी थंयच्या न्हंयत मेळिल्ली. तपास योग्य दिशेन चल्ला. सगळ्यो शक्यताय तपासतले म्हूण खंय पुलिसांनी उतर दिला. तुवें सगळें एक्सप्लेन केलां आमकां अशें दिसता की तें बुडून मेल ना, एक मर्डर कशें कळ्ळें न्ही. तेचेर एक स्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन जावचें, जें कितें आसा भितरलें बारीक बारीक कितें आसा पळय तें सोदून बिहायंड करचें. खंयच आमचेर अन्याय करचो न्ही. तुमकां कितें अशें सस्पिशियस अशें कित्याक दिसता? तेजी जेन्ना बॉडी जेन्ना आमी घेतली तेन्ना पळयलें की तेजें एक रूप जें आसा वेगळे तरे कशें आसलें. तेजे हात अशे आसले की सामकी हे जावन आसले दोनी सायडीन. आनी तेज्या आंगान शर्ट ना, मोबायल बल्सान आसा, घडयाळ आसा तेजे हातान. तेजी चावी तो टुलान दवरली म्हणटा. ताका लागून आमकां मोठो संशय कसो एक जालो की तेजें मर्डर जालें म्हणून. आनी PIन आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण योग्य पद्दतीन करता आनी सगळे बाकीचे जे कोण आसात स्थानीक आमदार अपडेट घेता, बाकीचो माजी आमदार कोण आसा ते अपडेट घेतात, सगळे अपडेट घेता म्हणटा ताणें सांगलां. आनी आपूण खंयच त्या ह्या केसी कडेन हलगर्जीपणा करचो ना. आपूण पुराय खोलायेन अभ्यास करता. मर्डर सुसायडाचो स्वरूप दिवपाचो तेमी कोणी प्रयत्न केलो असो आमकां दिसता. आमकां थ्रू मिडियांतल्यान आमी सांगता ज्यो कन्सर्न कोण आसा पळय ते आमकां हेल्प करचो आनी आमचो जो गांवचो भाव जो आतां मरण पावलो ताका न्याय मेळटलो अशें अपेक्षीत जाता. भारतांतली पयली हायब्रीड पीच गोंयांत फातोड्ड्या ग्राउंडार तयार जाता. खेळा मंत्री गोविंद सांगता. ही पीच तयार करूंक हॉलंडांतल्यान टॅक्निकल टीम आयल्या. माकना हाडल्यात. फुडल्या 10 दिसांत पीच तयार म्हूण गोविंद सांगता. फिफान दिल्ले टायमलायनी प्रमाण काम खंय चल्लां. दिसता गोंयान भितर हायब्रीड पीच फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया. आनी आज जवळ जवळ
बाय अनदर 10 days ऑफ टायम तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की काम भितर चालू आसा आनी त्या दृश्टिकोनान तेजें इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्लो आशिल्लो ऑल द मशीन हॅज बीन ऑल ब्रॉट अप ऑल द वे फ्रॉम द हॉलंड तांचो टॅक्निकल टीम आयिल्ली आसात तातूंत भितर आमचो लोकल क्युरेटरूय आसा आनी जाता तितले बरी ही पीच आमी करून करपाचो आमचो मानस आसा दॅट वॉज द बोल्ड डिसिजन हॅज बीन टेकन बाय माय गव्हर्मेंट आनी म्हणूनच आज येदे व्हडलें तें स्वरूप ह्या निमित्यान आमी आज दिल्लें आसा जे आमी एश्युरन्स फिफा लोकल्स आनी द फिफा ऑफिशियल्साक आमी दिल्ले आशिल्ले वी आर एज पर द टायमलायना प्रमाणे आसा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.